आसगांव घर मोडपाच्या प्रकरणात पूजा शर्माचो अटकपूर्व जामीन अर्ज कोर्टान भायर मारलो। पूजा शर्माच्या अटकपूर्व जामिनावेली सुनावणी सोमारा पुराय जाल्ली। बुधवारा कोर्टान हे विशीं निवाडो दिलो। घर मोडपाचे घडणुके फाटल्यान पूजा शर्माच मुख्य सूत्रधार आशिल्ल्याचें दिसून येता। ताका लागून तिची पुलीस बंदखण गरजेची आशिल्ल्याचो युक्तिवाद सरकारी वकिलान केलो। जाल्यार घर मोडपाच्या प्रकरणाचो तपास स्वतंत्रपणान जायना। पूजान अटक जावची हाचे खातीर राजकीय हस्तक्षेप जाला। ताका लागून तिका अटकपूर्व जामीन मेळचो असो युक्तिवाद पूजा शर्माच्या वकिलान केल्लो, पूण कोर्टान पूजा शर्माचो अटकपूर्व जामीन अर्ज भायर मारलो। गोयची कदंबा आडावन कर्नाटकाच्या नागरिकांनी बेळगांवां केल्लें आंदोलन योग्य न्ही, हे विशीं आपणे केंद्र सरकाराक कळीत केला। तशेंच डीजीपी आनी मुख्य सचिवा कडल्यान हे विशीं अहवालूय मागिल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यान सांगलें। कर्नाटक रक्षणा वेदिकेच्या कार्यकर्त्यांनी सोमारा बेळगांवां गोयची कदंबा बस आडावन निदर्शनां केली। हे फाटभुंयेर पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रस्नाक मुख्यमंत्र्यान जाप दिल्या। सरपंच, उपसरपंच आणि पंच वांगड्यांच्या पगारात 2000 रुपयांची वाढ केल्या। बुधवारा जाल्ले मंत्रिमंडळाच्या बसकेत मुख्यमंत्र्यान हो निर्णय घेतलो। आयटकाचे निमंत्रक क्रिस्तोफर फॉन्सेका हांणी पंचायतीच्या कामगारांक 7वो वेतन आयोग लागू करचो म्हणून मागणी केल्ली। आमदार दिगंबर विजयाचे मुख्यमंत्री पदावयल्यान एकामेकांचेर उतरांचे फार। दिगंबर म्हणटा तो पळयता मुंगेरीलाल के हसीन सपने, जाल्यार विजय म्हणटा मंत्री जावपाक दिगंबर करता पिशेपणां। मडगांवां मंगळारा भाजपाची मतदार अभिनंदन सभा जाली। हे सभेत कार्यकर्त्यांक संबोधीत करतना मदींच आमदार दिगंबर कामतीन विजयाक नांव घेनासतना चिमटो काडलो। मुख्यमंत्री जावपाचे विजय सरदेसायाचे सपन केन्नाच साकार जावचें ना। तो मुंगेरीलाल के हसीन सपने पळयता खंय। बुधवारा अन्न आणि वखदा प्रशासन खात्यान मडगांवां कदंबा बस स्टँडाचेर अचकीत धाड घालून 50,000 रुपयाचो माल जप्त केलो। हे कारवायेत 26,600 रुपयाचे पनीर तशेंच 27,000 रुपयाच्यो चपात्यो जप्त केल्ल्याचें अन्न आणि वखदा प्रशासन खात्याचे अधिकारी रिचर्ड नरोना हांणी सांगलें। फाटल्या सप्तकांत अश्यो 2 कारवायो म्हापशें बस स्टँडाचेर केल्ल्यो, तेन्ना अशा तरेच्यो कारवायो चालूच उरतल्यो अशें नरोना हांणी सांगलें।
पिळगावच्या शेतकारांचो वेदांता कंपनीच्या मिनाचे येरादारीक खर विरोध आशिल्लो. मात आता दिवचलचे वेदांता मायनी वयल्यान मिनाचे येरादारीक निमाणे एकदाची सुरवात जाल्ली आसा. सध्या 50 परस चड धन्यांनी आपले ट्रक रस्त्याचेर देंवयल्यात. ट्रकांचो आंकडो आनीकूय वाडपाची शक्यताय आसा. जुलैच्या 11वेर मोपा विमानतळाक जोडपी राष्ट्रीय महामार्ग 66चे उक्तावणा खातीर केंद्रीय येरादारी मंत्री नितीन गडकरी हे गोंयांत येवपाचे आसात. तेन्ना ह्या वेळार महामार्गाचेर कोसळपी पालसणांक जबाबदार आशिल्ल्या MVR कंपनीच्या कंत्राटदाराक ब्लॅक लिस्ट करपाची मागणी गोवा फॉरवर्डाच्या दीपक कलंगुटकारान केल्ली. तशेंच मुख्यमंत्री म्हणून न्हय तर भौशीक बांदकाम खात्याचे मंत्री म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी न्हयबाग कोसळिल्ल्या पालसणाच्या सुवातेची पळोवणी करपाची गरजूय कलंगुटकारान उक्तायल्या. दोहांतल्यान मोपा विमानतळार देवपी कतार एअरलायनाचे विमान बेंगलोर विमानतळार देंवयल्ल्यान प्रवाशांनी नाराजी उक्तायली. हवामान बदलाक लागून हे विमान खंय बेंगलोर देंवोवचें पडलें. दाबोळे विमानतळा लागीं आसतना विमान बेंगलोरात देंवयल्ल्यान सत्ताधारी तशेंच विरोधी आमदारांनी नाराजी उक्तायल्या. अंदू गोंयांत जून म्हयन्यांत डेंग्यूचे दुयेंतींनी वाड जावन 60 डेंग्यू केशी सांपडल्यो. दक्षिण गोंया परस उत्तर गोंयांत डेंग्यूच्या दुयेंतींचो आंकडो चड आसा. उत्तरेंत 58 जाल्यार दक्षिणेंत 8 डेंग्यूचे दुयेंती सांपडले. गोंयांत पोरूच्या तुळेंत अंदूच्या वर्सा 140% डेंग्यूच्या केशींनी वाड जाल्या, अशी माहिती भलायकी खात्याची उपाध्यक्ष कल्पना महात्मे हांणी दिली. नावेले लोकांक येरादारीच्या कोयणे खातीर त्रास जाता. तातूंत आतां रोजरी कॉलेज वेवस्थापन मंडळ गरज नासतना आनीक इमारत बांदपाचो निर्णय घेतला. ताका लागून नावेलीत आनी येरादारीची कोयणी जातली. देखून रोजरी कॉलेजीच्या वेवस्थापन मंडळान घेतिल्ल्या ह्या निर्णयाचो थळाव्यांनी विरोध केला. दिसान दीस गोंयांत येरादारी कोयणेची समस्या वाडत आसा. नावेली वाठारांत रस्त्या कुशीक गाडयो पार्क करून दवरिल्ल्यान दिसपट्टी येरादारी कोयणी जाता, हाचो लोकांक त्रास सोंसचो पडटा. तातूंत नावेली रोजरी कॉलेजीच्या वेवस्थापन मंडळान रोजरी कॉलेजी खातीर आनीक एक इमारत बांदपाचें थारायलां.
तोंडामळ पंचायत क्षेत्रात 90% बेकायदेशीर व्यावसायिक आस्थापना चलतात असो आरोप दवर्ली पंचायत वांगडी परेश नायक हाणें केला। बुधवारा जाल्ले जिल्हा पंचायत बसकेत ताणें हो आरोप केलो। हो व्यवसाय करपी ह्या धंदेकारांचेर लक्ष घालून दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान कारवाय करची अशी मागणी परेशान ह्या वेळार केली। गोयचो कावी कलाकार सागर नायक मुळेन परतून एक फावट गोयचें नांव व्हड केलें। नवी दिल्लींतल्या भारत मंडपम हांगा जावपी युनेस्कोचे बसकेत सागर नायक मुळे कावी कला सादर करतलो खंय। केंद्रीय वस्त्र मंत्रालया कडल्यान ताका खासा आपोवणें आयला। युनेस्कोची ही बसका 21 जुलय ते 31 जुलय मेरेन दिल्लीत जातली। जिल्लो आपत्कालीन व्यवस्थापना कडल्यान गरजे वेळार सहकार्य मेळना। 50,000 रुपयांचो जो निधी मेळटा तो वाटून गेल्यार फकत 2,000 रुपया उरतात। तेन्ना अशा वेळार जिल्लो पंचायत सदस्यांनी कितें करपाचें असो प्रश्न दक्षिण गोंय जिल्लो पंचायतीची अध्यक्ष सुवर्णा तेंडुलकरान सरकाराक उपरासला। हॉस्पिटॅलिटी आणि हाऊसकीपिंग हे कोर्स ह्या वर्साच्यान ITIत शिकोवपाक सुरवात करतले। ताज हॉटेलाच्या जोड पालवान हे कोर्स लागू करतले अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान सांगले। 10वी पास जाल्ल्या विद्यार्थ्यांक ह्या कोर्सा खातीर प्रवेश घेवं येता। दोन 2027चे विधानसभा वेंचणुकेत 27 मतदारसंघात जैत जोडटले असो विश्वास मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान उक्तायलो। लोकसभा वेंचणूक ही विधानसभेची तयारी आशिल्ली आणि लोकसभेत उत्तरेंतले 16 आणि दक्षिण गोंयचे 11 मतदारसंघात भाजपाक भोवमत मेळिल्ल्याचे मुख्यमंत्र्यान सांगले। ते भायर सांत आंद्रे आणि सांताक्रूज मतदारसंघ कांय मतांच्या फरकान गेल्ल्याचे मुख्यमंत्र्याचे म्हणणे।
सेगीत 3 दीस पडिल्ल्या उटंगाराच्या पावसाक लागून वीज खात्याक बरेच लुकसाण जाला। तशेंच लोकांकूय खूप त्रास सोंसचो पडलो अशें वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार हांणी सांगलें। देखून ह्या प्रस्नाचो बेगोबेग सुटावो करतले अशेंय तांणी ह्या वेळार सांगलें। कला राखण मांड वतीन रॉजर ड्रॅगो हांणी कला अकादमीची पळोवणी केली। रॉजर ड्रॅगो हांणी साऊंड मॅन ऑफ इंडियन म्हणून वळख आसा। थिएटरांच्या साऊंड सिस्टमाच्या कामात तांकां 50 वर्सांचो अणभव आसा। कला अकादमी खातीर कोट्यांनी रुपया खर्च करून लेगीत आउटडेटेड साऊंड सिस्टम बसयल्या हें स्पश्ट करून तांणी खंत उक्तायल्या। सरकारान आयज मेरेन कामगार हिताचे कसलेच निर्णय घेवंक ना असो आरोप आयटकाचो निमंत्रक क्रिस्तोफर फॉन्सेका हांणी केला। पणजे घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत तो उलयलो। कदंबा कर्मचाऱ्यांची 34 म्हयन्यांची थकबाकी दिवची, प्रॉव्हिडंट फंड देऊन 10% केला तो 12% करचो आनी कदंबाच्यो 300 बशी हाडच्यो अशी मागणी तांणी केल्या। पुलीस पुराय उत्तर गोंयांत टेनंट व्हेरिफिकेशन मोहीम सुरू करपाचे आसात। उत्तर गोंयांतल्यो सगळ्यो पंचायती तशेंच पालिका वाठारांत भोंवडी करून ही मोहीम राबयतले। तशेंच कायदेशीर कागदां नासतना भाड्याचे कुडीक रावप्यांचेर खर कारवाय करतले अशें उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक अक्षत कौशलान सांगलें। कोंकणी रोमी लिपी खातीर लढो दिवपा खातीर ग्लोबल कोंकणी फोरमान बुधवारा मडगांवच्या फ्लोरिया वाझ हांच्या पुतळ्या मुखार शपथ घेतली। सरकारान रोमन लिपी अधिकृत भाषेचो दर्जो दिनासतना देवनागरी लिपी अधिकृत भाषेचो दर्जो दिवन क्रिस्तांव समाजाच्या लोकांचेर अन्याय केला असो आरोप ग्लोबल कोंकणी फोरमाच्या वांगड्यांनी केला। सरकारान रोमी लिपीक अधिकृत भाषेचो दर्जो दिवचो अशी मागणी तांणी केल्या।
क्रेमलिनात जाल्ले खाशेले सुवाळ्यात रशियन फेडरेशनाचे अध्यक्ष H.E. व्लादिमीर पुतीन हांणी भारत रशिया संबंध वाडोवपा खातीर दिल्ल्या योगदाना खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां रशियेचो सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार दी ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू दी एपोस्टल भेटयलो। 2019 ह्या वर्सा हो पुरस्कार जाहीर केल्लो। हो पुरस्कार स्वीकारतना प्रधानमंत्र्यान तो भारताच्या लोकांक आनी भारत आनी रशिया हांचे मदल्या इश्टागतीच्या पारंपरीक बंधनांक अर्पण केलो। हे मान्यतायेक लागून दोनूय देशां मदली खाशेली आनी विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतीक भागीदारी उजवाडाक येता अशेंय तांणी फुडें सांगलें। उटंगाराच्या पावसाक लागून गिरी वाठारांत ग्रीन पार्क हॉटेल जंक्शन ते गिरी पंचायत मेरेनच्या रस्त्यार हुंवार आयला। हो रस्तो उदका पोंदाक बुडिल्ल्यान ह्या वाठारांत येरादारी करपी लोकांक बरोच त्रास जाता। दर वर्सा गिरी वाठारांत रस्ते आनी शेतां पावसाक लागून बुडटात। पंचायत आपल्या परीन हाचेर उपाय काडपाचो यत्न करतातूच, मात ह्या वाठारांत कांय शेतां माती घालून पुरोवपाचे प्रकार वाडिल्ल्यान उदकाक वचपाक वाट ना। ताका लागून लोकांनी शेतां पुरोवप बंद करपाक जाय अशें आमदार केदार नायक हांणी सांगलें। सिप्ला कंपनीन काम करपी गोंयांतल्या कर्मचाऱ्यांची सिक्कीम ह्या राज्यात बदली केल्या। ह्या कंपनींतल्या फकत गोंयकार कर्मचाऱ्यांक कंपनीचे उच्च अधिकारी छळ करतात असो आरोप सिप्ला कंपनीन काम करपी कर्मचाऱ्यांनी केला। बडटी आनी पगारवाड दितना भेदभाव करतात देखून ह्या प्रकरणाची मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी चवकशी करची अशी मागणी कर्मचाऱ्यांनी केल्या। तिवचल तालुक्यात येवपी आमठाणे धरण अजूनही भरता भरना। 2 दीस नेटाचो पावस पडून लेगीत ह्या धरणांतल्या उदकाची पातळी क्षमते मेरेन पावूना। धरण भरपाक आनीक कांय दीस वाट पळोवची पडटली। तिवचल शारांतल्या धबधबो वाठारांत बिबट्याचो संचार वाडला। भर लोकवस्तीक तेकून बिबटो भोंवतनाचे दृश्य सीसीटीव्ही कॅमेरात चित्रीत लेगीत जाला। बिबट्याच्या वावराक लागून लोक भयभीत जाल्यात। मजगतीं ह्या बिबट्याक धरपाक रान खात्यान वाठारांत सांपळो लायला।